इन्क्वायरी फायर एक्सिडेंट आमी रजिस्टर केला आनी आमी इन्क्वायरी चालू आसा हितून. कित्याक जाता हितून नॉर्मली आतां हांव पयलीं फातोड आशिल्लो थंय सनसोड बी अशें जातालें, उजो पेट्टालो आनी सगळे हीप अनट्रिटेड अनरेगुलेटेड गार्बेज सगळे डंप वांगडा आसतालो न्ही. सो गॅस जावन तो मिथेन गॅसान तो उजो पेट्टालो हीट जावन हीट आनी हितून ऑटोमॅटीक उजो लागता तांकां. सो हो चालू आसता कंटिन्यूस चालू आसता. बट आतां काल लागलो तो मातसो व्हडले स्केलीन आशिल्लो उदक. बट कितें आसा वारो तुमी पळयला वारो मातसो उजो लागल्यार तो वारो स्प्रेड वाऱ्यान तुका फूल फायर स्प्रेड जाता. आतांय वारो चल्ला दिसना आमकां टोटल बिजी आसा आनी कामूय करपाक मेळना. आतां माती घालता सो तितून मातयेन आनी उदक घालून ताका तें ऑलमोस्ट आमी फायर कंप्लीट अशें म्हणजे कंट्रोल करून दवरला आनी माती घालपाचें काम चालू आसा. आनी इन्व्हेस्टिगेशन आमी इन्क्वायरी चालू आसा आमचे टोटल इन्क्वायरी आमी करतली हितून कशें कितें जालां. वील गो रूट कॉज ऑफ दीस केस.